थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस. सारका तुका जेजू आयच्या दिसा आयच्या वेळा खातीर तुका आर्ग गायता. तुवें आमकां एकदां परतून एकदां तुज्या मंदिरान एक सोयेक दिल्या पासत तुका आर्ग गायता. थँक्यू जीजस. आनी आर्ग गायता सुमिया आमी कितें उलयतली तें आमी न्हू पूण पळयतात मो आमच्या तोंडांतून उलयतलो आनी हांकां कितें जाय गरज तेंच तांकां शिकयतलो म्हणून तुका आमी आर्ग गायता. सुमिया वांगडा सगळे भाव भयणा तांकां तूं मोगाचें कांयच दिलेल्या पासतूय तुका आर्ग गायता. थँक्यू जीजस. मागणी हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केला. आमेन आमेन. थँक्यू जीजस. आयज आमी कितें शिकली सकाळच्यान कितें शिकली आं पयलीं कितें शिकयलें हय कितें शिकलें आमकां कशें उलोवंक जाय तें शिकयलें न्हू ते भयणीन पयलीं आमकां कितें जाय जाल्यार तें आमी उलोवन घेवपाचें मागोवन घेवपाचें आमकां उलय सांगलां न्हू माग सांगूंक ना आमकां बायबलान खंय तरी बरयलां माग तुका मागोवन तुका मेळटलें म्हणून बरयलां उलोवन तुका मेळटलें म्हटलां न्हू तेका लागून आमी उलोवंक जाय हय आनी ते म्हणलें कितें तुका 7:7 म्हटलं आस म्हटलं आमी कितें करता आस म्हणजे कितें आमकां होली स्पिरीट दी म्हणूंक जाय आमी कितें करता कितें मागता माग सोद आनी तुका मेळटलें म्हणटा दाराक मारल्यार आमी कितें करता मागपाचो पाठ करता तें शिकयलां न्हू आमकां सांगलां तरी माग सांगलां कितें सांगलां पवित्र आत्मो माग सांगलां आमकां आमी कितें करता आमच्यो गरजो मागता आमच्यो गरजो आमकां मेळटल्यो हय पयलीं सांगलां न्हू किंगडम मॅथ्यू 6:33 कितें म्हणटा पयलीं सोद म्हणटा स्वर्गीचे रात मागीर सगल्यो वस्तू तुज्या फाटल्यान धांवून येतल्यो म्हणटा आमकां पयलीं आमी कितें करता माग म्हणटा आमच्या फाटल्यान येतलें आमकां सगळें मेळटलें म्हणटा मागल्यार मेळटलें आमकां आमच्यो गरजो मेळच्यो ना आमकां मागल्यार आमकां पयलीं मागूंक जाय पवित्र आत्म्यान बरोवंक जाय आमी पवित्र आत्म्यान जेन्ना बरता तेन्ना आमकां पवित्र आत्मोच कन्विन्स करता तुका कितें बरें कितें मागोवंक जाय कितें करूंक जाय तें आमकां पवित्र आत्मो शिकयता तेका लागून आमकां गरजेचो पवित्र आत्मो आनी कितें शिकलेलें आमी सुकलेल्या झाडांची शिकलेली न्हू हाडां शिकलेली न्हू सुकलेली पयल्या न्हू इजाकियल 37 हाडां सगळीं हें आसली ती उडयल्ली ती मेलेल्यांची ती हाडां कितें जाता देव आमकां कितें सांगता तें अशें देवान अशें करूं येतालीं ती हाडां सगळीं जिती बिती कोणाक जाय जाल्यार पूण देवान आमकां पदवी दिल्या म्हणून तें हितून दाखयता तुमी वाचूंक जाय तें इजाकियल 37 आमकां पदवी दिल्या ह्या सुकलेली हाडां म्हणजे कितें 37:1 आहा तें इजाकियल 37:1 आहा पळय सुकलेल्या हाडां तें बरयलें आहा पळय आनी सुकलेल्या हाडांचें म्हणून ते हाडां म्हणजे कितें सुकलेली म्हणजे आमचो एक सानो आमचो तो आतां सुकला खंयचो हात पाय आमकां ते ब्लॉक जाले आमचे शिरो बिरो ती आमची सुकलेली हाडां म्हणटा तो त्या हाडां कडेन आमी कशी उलयतली तें सांगलां न्हू सकाळी मार्क 11:23 तुमच्या दोंगरा कडेन उलय म्हणटा दोंगर म्हणजे कितें आमची समस्या न्हू तुमी दोंगर पळयल्यात न्हू रानांत दोंगर पळयल्या न्हू दोंगरार एकेच तरेची झाडां आसता खूब भाशेची आसता ते कितें ते आमचे सगळे प्रॉब्लेम एक प्रॉब्लेम ती हाडां ती झाडां म्हणजे एक आमचे प्रॉब्लेम तरेतरेची झाडांचे प्रॉब्लेम त्या प्रॉब्लेमा कडेन तुमी उलया म्हणटा तो एकूच प्रॉब्लेमा कडेन म्हणिना ते दोंगर वगीच सांगूना नाल्यार तो सांगता आसलो एकूच खडप घ्या तुमी खडप घ्या म्हणटा आसलो एकूच न्हू त्या खडपार काय झाडां बिडां कांय ना न्हू खडप ते पळयलात न्हू तुमी धाकटुले गुण रॉक आसता तो रॉकाक झाडां आसता ना तेका लागून तेणी रॉक म्हणूंक ना तेणी दोंगर म्हटला दोंगर कित्याक म्हटला त्या दोंगराक तरेतरेची झाडां आहा तो हे आमचे प्रॉब्लेम आहा तरेतरेचे एकूच प्रॉब्लेम ना आमकां आहा ना आतां पळय आमी डॉक्टरागेर गेली डॉक्टर आमकां एकूच दुयेंसाचेर येतलो आमी एकूच दुयेंसाक वयता डॉक्टरा कडेन ना न्हू तरेतरेची दुयेंसां आहा पळय थंय आमकां टॅबलेट आहा थंय दोंगराकूय ते दोंगरा झाडां आहा तशी आमची एक समस्या आहा त्यो ते दोंगरा कडेन तूं उलय म्हणटा त्या प्रॉब्लेमा कडेन आमकां उलोवंक जायना आमी फकत म्हणटा माग रे म्हाका प्रॉब्लेम आहा माग म्हाज्या पासत म्हणटा तें काम जायना कित्याक जायना तें काम आमी ते प्रॉब्लेमाक पळयता आनी उलयता आमी तांकां हुकूम हांगला इजकियेलान कितें केलें तेका ते झाडां कडेन देवान सांगलें त्या झाडां कडेन उलय सांगलें थंय आमचे त्या प्रॉब्लेमा कडेन आमी उलोवंक जाय सगळ्यांक प्रॉब्लेम आहा घरान सगळ्यांक आहा घोव बायलाचे आहा भुरग्यांचे आहा नण्णेचे सासूमायचे घोवाचे सगळ्यांचे प्रॉब्लेम आहा ते प्रॉब्लेमा कडेन आमी कशी उलोवंक जाय ते आमचेर आहा जाल्लेले
आम्ही कितें करता प्रॉब्लेम दुसऱ्याक सांगता दुसऱ्याक सांगले म्हणजे कितें जाता ते प्रॉब्लेम व्हडले जाता न्हू ती आमी बिल्डिंग कितें करता व्हडली आसा बिल्डिंग सारकी ती मागीर ती आमी कातरुच्याक आमकां कितलो वगत लागता कितले म्हयने लागता वर्सां लागता थोड्यांक मोडोंक ती तेका लागून आमी उलयतना प्रॉवर्ब 18:21 म्हणटा न्हू म्हणणेचें पुस्तक 18:21 जिवीत आनी मोल आमी जिबेन आहा म्हणटा आमी कितें उलयता तें आमी घेतली म्हणटा आमी तर आमचो पांय बरो ना म्हणीत जाल्यार आमचें जावचें ना आतां ती भयण येयल्ली ती भयणीक आतां केन्ना हिलींग मेळ्ळा तेका आतां हय केन्ना हिलींग ऑगस्टान काय जुलयान कितें येयल्ली ती रिट्रीटाक पोंडा येयल्ली ती चोरलेली बीन सारकी पोंडान चोलो येयल्ली तिका सगळें केलें तिका ती चोरान हात धरून टॉयलेटान सगळें करून वयताली ती पोंडा म्हटल्यार पळय तिणी कितें केलें आपलें हिलींग कशें घेतला पळय तिणी आपूण उलोवंक जाय न्हू ती शिकलेली उलोवच्याक सगळें तिका शिकयल्ले पूण तें आपणाचेर आसता न्हू आपणाक जेन्ना तुका क्लोज कोण तुजी तर हें करता सेवा करता न्हू तुका ते प्रॉब्लेमांत उठोवंक नाका जाणा तुमी तुमच्या आतां कोण तर कोणी तुमकां नोकरांनी बीन कोणाक दवरली सीक आहा तेंकां आनी ती सिरीयस करता जाल्यार तुका उठोवंक जातालें ती म्हाजी सिरीयस करता न्हू असो कित्याक उठोवंक जाय ती म्हाजे सगळे हातूना वयले सगळे काडटा नाका आनी जेका कोणाक पळय वाज येयला जिवाचो अरे म्हाका तेजे कित्याक ती सद्दी म्हाका वाज येयला करून करून कित्याक म्हणून ती म्हाजी काडटा हे म्हाका वाज येयला आपूण आयज प्रॅक्टीस करतली उठोवच्याक आपूण आयज ट्राय करतली तेन्ना कितें जाता होली स्पिरिटान तुजो आत्मो एक जाता आनी तुका उठोवंक शक्ती येता तेन्ना तेका लागून आमी कितें करूंक जाय चडशें आमी होली स्पिरिटीर डिपेंड रावंक जाय आनी आमी उलोवंक जाय आमच्या प्रॉब्लेमा कडेन आमी जेन्ना उलयना तेन्ना आमकां मेळचें ना प्रॉब्लेमा कडेन उलयना जाल्यार आमकां शिकयता न्हू आमकां देवान भिरांतीचो आत्मो दिला 2 तिमोथी 1:7 कितें म्हणटा जेजून आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना म्हणटा आमी कित्याक भिरांत घेवंक जाय असले प्रॉब्लेमाची आमकां प्रॉब्लेम येतले येवचे ना म्हणून सांगूंक ना जेजून सगळ्यांक प्रॉब्लेम आहा आमकांय आहा प्रॉब्लेम आमकां ना आमकांय आहा आमी तेची चयत व्हरता कशें उतरान उतर मेळ्ळा जेंकां उतर मेळ्ळा तेंकां म्हणटा जिवीत आनी भलायकी म्हणटा प्रॉवर्ब 4:20 म्हणटा न्हू म्हाजे उतराक चीत दिवन आयक म्हणटा तेका दोतरे बाद प्रॉवर्ब 4:20 म्हणटा न्हू कित्याक सांगता तो म्हाजे उतराक चीत दी म्हणटा कित्याक सांगता आमची उतरां कितें जाता ह्यावटीन तेवटीन वयता रोकडीच आमी चीत दिवन आयक म्हणटा देवाचें उतर तो पळय वाचता म्हणण्यो कित्याक सांगता आमकां आनी आमी कितें करता चीत दिना 4:20 म्हज्या पुता हांव तुका कितें सांगता तेची चीत दी म्हणटा चोत्रायेन म्हजी उतरां आयक म्हणटा कित्याक सांगता तो आमकां चीत दी म्हणून आमची रोकडीच मायंड खंय वता रोकडीच दुसरे कडेन वयता न्हू हांगूर सुद्दां बसले आमी म्हटल्यार आमची मायंड खंय आहा घरा कडेन भुरगीं कितें करतली भाजी घोव आयज जेयलो काय भुरगीं स्कुलाची येयली काय मायंड आहा आमचें चिंतना आमचें कितें धांवता आमी एकाच जाग्यार बसना आमचीं चिंतना तेका लागून आमी चिंतनाक पयलीं आमचें कंट्रोल करूंक जाय चिंतनाक कंट्रोल करूंक कितें फकत देवाचें उतर आनी कितेंच जायना देवाचें उतर जेन्ना तूं उलयता तें कितें जाता तुका जिवीत मेळटा तुजी आनी भलायकी मेळटा तुका आपल्या मनशाक पळय म्हज्या पुता हांव कितें सांगता तेचे चीत दी म्हणटा चोत्रायेन म्हजी उतरां आयक म्हणटा चोत्रायेन कित्याक सांगता तो आमची चिंतना हांगर थंय वयता न्हू म्हणजे चोत्राय दर एक फादर आसलो न्हू आमचे कालामुर्ते फादर चर्चीन आसलो तो कितें करतालो रातचे मिसाक आमी एक दीस गेल्ली आनी तो कितें म्हणटालो तो भुरगीं उलयतालीं कोण ए चोत्राय म्हणटालो मदीं मदीं उलयतालो चोत्राय म्हणजे कितें तुमचें ध्यान मन म्हणजे ध्यान मन दी म्हणटा म्हाजें चिंतें बी अटेंटिव्ह माय वर्ड म्हणटा ते कित्याक सांगतालो चर्चीन सगळीं बसलेलीं आसा मिसाक न्हू तेन्ना मागीर कुचू गेले न्हू कोणी चोत्राय म्हणटालो चोत्राय नायक म्हणटालो व्हडल्यान सारको आड्डतालो म्हणजे कितें हे चर्चीन सुद्दां आमकां देवाचें उतर मेळना आमकां वाचता आमी कितें करता एका भायर येता आनी ती सारता न्हू आमकां थंयसरले सुद्दां आमकां ते नियाळ करूंक मेळटा चर्चीन सुद्दां मिसाक वयताना थंय नियाळ आसता आमकां परत फादर कितें वाचता शर्मा ते सगळे आमकां एक दीस आमकां मिसाक सुद्दां 8 दिसांनी घेता तेचेर आमकां नियाळ करूंक मेळटा आमी कितें म्हणटा आमकां फादर शिकयत ना फादर हेच खंयना पूण ते सुद्दां देवाचें उतर जिवे न्हू तेजेर सुद्दां आमी ध्यान मन तर आख्खो दिसाक करीत ते सुद्दां आमकां जिवीत दिता उतर तेका लागून तो सांगता आमकां चोत्रायेन म्हाजी उतरां आयक म्हणटा चीत दिवन आयक म्हणटा ती तेका तुजे नदरे भायर धरूं नाका म्हणटा
नदरे बाद दवरल्यार कितें जातलें आमकां परत टेन्शन न्हू ते म्हणटा जोसिया हे सांगतालो सकाळीच न्हू जोसिया वानेर सांगताले पळय दिस आनी रात तुजी मेडिटेट कर म्हणटा तेन्ना तुजी कामां शांती पावतली आनी तुका यश मेळटलें म्हणटा कित्याक सांगता तो आमकां दिसता आमी मातशी तर देवाच्या उतराच्या मातशी फुडें गेली जाल्यार आमकां चिंतना येतली न्हू संवसाराची तेका लागून तो आमकां सांगता त्या चित्राचेर तुमी न्ही आयको त्या चित्राचेर चित दिवन आयक म्हणटा देवाचें उतर तेन्ना तुजी कामां शांती पावतली आमी कितें करता संवसाराची चड आयकता न्हू एक भयण सांगताली आमकां कितें सांगताली तुमी एक म्हणटाले बूक करूंक जाय म्हणटाली एका बुकाचेर म्हणटाली तुमी कितें संवसाराची उतरां उलयता ती आनी एका सायडीक म्हळ्यार देवाची उतरां तुमची खंयची उतरां चड आसा ती पळोवंक जाय म्हणटा तुमी आमची खंयची जातली चड संवसाराची न्हू आमी संवसाराची चड उलयता देवाची चड उलयता ना हांव कोणी म्हटलें सांगलें तें आपणी उलयलें तेका लागून आमी कोणाची उतरां उलयता तें आमचेर दवरलेलें आसा आमी चिंतूंक जाय जोसिया 1:8 म्हणटा आमकां काय दिसा आनी रात तुजें मेडिटेट कर देवाचें उतर हय एकटे राहा आमचेर ते आमी दुसऱ्याक डिपेंड करूंक कळना तुका लागून म्हाजें अशें जालें तुका लागून हांवें म्हाजें उतर हांव काय बरी शिकताली देवाचें उतर तुवें मदींच येयलें आनी म्हाका डिस्टर्ब केलें ना तें आपणाचेर आसा तो कितें करता ब्रादर आमचो कितें करता प्रीच करतना ताका भुरगीं बाबाट करता कितें करता तो आसुनी सावन म्हणटा नो प्रॉब्लम म्हणटा ती शिकता म्हणटा देवाचें उतर तेका कांयच ना आमकां कितें जाता फट जाता न्हू ए हात लावलो काय करून ते डिस्टर्ब तो हे म्हणटा आमकां डिस्टर्ब जावंक जेन्ना तूं देवाचें उतर शिकता तेन्ना तुका तें डिस्टर्ब जावंक कळना आनी आमी हेचेर तेचेर घालपाचें ना म्हाका हेका लागून म्हाजें मागणें हें जालें म्हाका हेका लागून हांव हें जालें तशें जालें ना आमकां दुसऱ्याचेर कित्याक आमचेर दवरलेलें आसा आमी कितें शिकता तें आनी फुडें बरयता तांकां नदरे भायर दवरूं नाका तांकां तुज्या काळजान बाळगून दवर कित्याक सांगता तो तांकां नदरे भायर गेले म्हणून कितें जाता आमचें सगळें संवसाराचें दिसता न्हू आमकां तेका लागून तो नदरे भायर दवरूं नाका म्हणटा देवाचें उतर तो पिटर पळय एकदां जेजू उदकांतसून वयतालो तेन्ना पिटरान कितें म्हटलें म्हाका येवंक जाय म्हटलें पळय यो तूं म्हणून सांगलें ताका तेणी कितें केलें जेन्ना तो जेजूक पळयतालो जेजूच्या उतरान आसलो तेन्ना तो सारको उदकांतसून गेलो जेन्ना तेजी नजर पळय संवसारा वटेन गेली तेन्ना तो पळलो बुडोंक लागलो तशी आमची खबर जाता जेन्ना आमी बरी देवाच्या उतरान आसता सारकी देवाचें उतर हें करता आनी बरी उर्बेन आसता आनी जेन्ना आमकां मातशें कितें येयलें न्हू मागीर पिटर आशिल्लें न्हू मागीर पडटा आमी मागीर कळोंक जाय आमकां हांव कसो पडलो बाबा म्हाजें कितें तरी आयज कमी जालें देवाचें उतरां कितें तरी आपूण उलयलें म्हणून आपूण पडलो तें आमी धरूंक जाय आमी दुसऱ्याचेर घालपाचें ना हांव हेका लागून पडलो तेका लागून पेद्रू म्हटलेलें ना न्हू पेद्रू पडलो कित्याक तेणी संवसारांतलें पयलें न्हू तेणी जेजूक तर स्ट्रेट पडलें सारको वयतलो आसलो न्हू तो तर आमची नदर कोणाचेर आसता ती आमचेर दवरलेली आसता आनी तो कितें सांगता आनी नदरे भायर दवरूं नाका तुज्या काळजान बाळगून दवर म्हणटा काळजान कित्याक सांगता बाळगून दवर म्हणून भांगर खंय दवरता आमी भायर दवरता आरमाराच्या भायर दवरता आमी खंय दवरता ना न्हू भितर पळय लिपून दवरता सारकें कोणाक दिश्टी पळोवंक कळना तशें आमी भांगर दवरता तशें भांगर तें आमी तिजोरी जाल तें आमचें काळीज तर तूं तो देवाचें उतर तें काळजान तर बाळगून दवरशीत कोणाक कितें उतरां भायर सरतलीं देवाचीच न्हू आनी तुवें काळजान तूं कितें मेळ्ळें उतरां कोणा शेजाऱ्यांचें कितें कितें दवरलेलें जाल्यार कोणी येयलो बसलो शेजारी कसली उतरां येतली तेणी म्हाका हें म्हटलेलें गो तेणी म्हाका तें म्हटलें ती उतरां आनी ती तर तुज्या काळजान तुवें बरी उतरां दवरलेलें तूं कितें म्हणटलें तेणी मुगो जाणा मुगो हांव खंय गेल्ली गो मागण्यांक थंय म्हाका देवाचें उतर बरें मेळ्ळें गो तें हांव तुका सांगता गो आनी तेका तेजें मन मागीर चेंज जातलें न्हू तुजें काळजान कितें आसा तें भायर सरतलें थंय आमकांय कितें काळजान तेका लागून देव सांगता काळजान बाळगून दवर म्हणटा कित्याक काळजान बाळगून दवर तें आमच्या लोकरान दवरलेलें उतरां कितें उलयलां तें भायर सरतलें न्हू पळयतात न्हू तीच काडटलो भायर न्हू आमच्या तेका लागून तें काळीज म्हणटा आमचें तें काळीज आमचें एक हें लोकर काळजान बाळगून दवर तो मनान सांगना मनान सांगलें कितें जातलें मनान तें हें न्हू उसामर करतालो आमकां ही चिंतना पयलीं आमकां खंय चिंतना येता मनान न्हू मागीर मनानसून हितू काळजान वयता मागीर आमी तोंडान उलयता तेका लागून मनाक आमी पयलीं कॅप्चर करूंक जाय मना जेजूच्या नांवान शांत जा म्हाजें देवाचें उतर तेका शिकोवंक जाय देवाचें उतर मन तुजें आयकता आनी तुजें काळजान कळ्ळें न्हू काळजान आमच्या कितें तें बाळगून दवर कित्याक जांकां ती मेवल्या तांकां तें जिवीत म्हणटा पळय जांकां आतां देवाचें उतर मेवलां न्हू तें देवाचें उतर कितें आमकां जिवीत
जिवीत म्हणजे कळटा आमकां न्हू. डेटोनॉमी 30:19 बरयला आमकां जिवीत. जेजू सांगता आमकां कितें, तुमकां कितें वेचून काडा ते सांगता तो आमकां. मागीर हांगा येवया 30:19 बरयता तो तुमचेर 30:19 कित्याक सांगता आमकां तो. मागीर हांगासर येवया पळय 30:19 कितें म्हणटा तो आमकां. आमकां देव सांगता कितें, आमकां म्हणटा कितें जाय तें वेचून काडा म्हणटा आमकां. जिवीत कितें सांगता तें पळय. आमकां जीव कित्याक सांगता आमकां वेचून काड म्हणून, कितें जाय तें. आमी कितें वेचून काडटलीं न्हू. देवाक सुद्दां आमची काळजी आहा, कितली काळजी आहा देवाक आमची पळय. आयज स्वर्गांत आनी संवसारांत तुमचे विरुद्ध गवाय दिवंक हांव उलो करता. जिवीत वा मरण, आशिर्वाद वा शिराप तुमचे मुखार हांवें घातला. तर जिवीत वेचून काडा आणि अशें तुमी आनी तुमची संसद. की देव सुद्दां आमकां पळय सांगता जिवीत वेचून काडा म्हणटा आमकां पळय. शिराप आनी हे दवरला म्हणटा आमचे, दोनूय दवरले आमचे कडेन. आमकां सांगता तो देव खूब सांगता आमकां पळय कितें वेचून काडा तें. मरण आनी आशिर्वाद दवरला, जिवीत आनी मरण दवरला म्हणटा. आशिर्वाद आनी शिराप दवरला, जिवीत आमच्या मुखार घातलेले आहा म्हणटा. आनी आमकां कितें सांगता तो, जिवीत वेचून काडा म्हणटा आमकां. देव खूब सांगता आमकां पळय. देव सांगता आमकां चूज लायफ म्हणटा पळय देव. पळय आमचे सगळे दवरलेले आसा. आमी कितें करता, कितें वेचून काडला आमी, आमकां जाय तें वेचून काडटा न्हू आमी. देव आमकां सांगता जिवीत. जिवीत म्हणजे कोण, जेजू. जिवीत म्हणजे जेजू न्हू. कळटा न्हू. जॉन 14:6 म्हणटा न्हू तो. हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हणटा जेजू सांगता पळय. लायफ म्हणटा पळय. तेन्ना कळटा न्हू आमकां जिवीत म्हणजे कोण, जेजू. आणि जॉन 1:1 म्हणटा न्हू, उतर शब्द आसलो, शब्द जेव्हा सर्वे आसलो आनी शब्द जावन जीव आसलो म्हणटा पळय. म्हणजे तो जीव आसलो. जीव म्हणजे कोण, जेजू. तो वेचून आपणाक वेचून काडा म्हणटा तो. जिवीत म्हणजे कोण, जेजू. तो सांगता तुमी जेजूक वेचून काडा. आमी कितें करता, मनशांक वेचून काडटा न्हू. मनशांक वेचून काडिना आमी, काडटा न्हू. फादरीक तेंचेरूच पावर आहा, तेका माजरींचेर आनी पास्टरांचेर तेंकां वेचून काड म्हणना तो. जिवीत वेचून काड म्हणटा म्हणजे जेजूक वेचून काड. तूं तो जेजूक आतलो अशें जेजूक वेचून काडशीत जाल्यार तुका सगळें मेवलें न्हू. ती रक्तपात जाल्ली असुरी 12 वर्सांची आसली ती कितें म्हणटाली, जेजूच्या आंगस्थानाक हातूंत लायत जाल्यार हांव बरी जातली म्हणटाली. तिणे कोणाक वेचून काडलो, जेजूक. पयलीं डॉक्टरागेर गेली ती, सगळे पयशे काबार केले डॉक्टरागेर वचोन. तिचे कडेन जाय नासलें तिका डॉक्टरागेर. परत ती तिका कोणी शक्ती मेवली तिका. 12 वर्सां फकाणाची कामां जाता आमचे कडेन. 12 वर्सां कोणाकूच आमकां 4 दीस तर रावया आमी सारकी आत्तनार पडटा. उठोवंक जायना आमकां, शक्ती कमी जाता. पूण तिका 12 वर्सां लागली. 12 वर्सां तिने कितें केलें, फक्त डॉक्टरांचे न्हू आसलेले दुडू सगळे कबार केले. आमचे कबार करता न्हू आमी डॉक्टरागेर वचोन. तेन्ना मागीर निमाणें कितें जाता, जेजूची याद येता आमकां. मागीर जेजू कडेन येता आमी सगळीं. हे पवित्र पुस्तक म्हणजे कितें, पवित्र पुस्तक म्हणजे कितें, जेजू. ते जिवीत तिका कळ्ळें मेवलें तें जिवीत. तिने उलयलें, आमी उलयता. आमकां उलोवंक जाय आनी घेवंक जाय न्हू. आमी उलयनासतना मेळचें ना आमकां. तेका लागून तो आमकां जिवीत वेचून काडा म्हणटा. आनी कितें सांगना आमकां, जेजूक. आनी आमी जेजूक वेचून काडीत जाल्यार आमकां सगळे मेळटले. कित्याक जेजू सांगता न्हू, आपूण सत वाट आनी जिवीत म्हणटा तो. आपूण सांगना तो, आपुणूच हे म्हणून आपुणूच सांगता तो. जिवीत, वाट आनी सत. जी कोण म्हाका विश्वास जाता तेका केन्नाच साश्टाक जिवीत मेळटलें म्हणटा पळय. ते 4 परत प्रॉवर्ब 4 येया तितून 4:21. हय ते आता जिवीत आमकां तो जिवीत जाय जाल्यार आमी कोणाचो पाटला करूंक जायो, जेजूचो. पळय कित्याक जांकां ती मेवळा तांकां ते जिवीत म्हणटा आनी सगळ्या मनशा कुळाक भलायकी. म्हणजे आमी तो जेजूक वेचून काड, जेजूच्या उतराक घट धरून आख्ख्या मनशा कुळाक पेखोणी मेळटली म्हणटा, सुटका मेळटली म्हणटा. कित्याक हे जेवाचे उतर जिवीत, सत आनी ते आमकां मेवळा ते आमी भागी म्हणपाचे, आमी सुभागी म्हणपाचे. कित्याक जायत्या लोकांनी कितें वेचून काडला, शिराप थोड्यांनी वेचून काडला, थोड्यांनी आये काडला न्हू, मरण काडला वेचून. आमी कितें केला, जिवीत वेचून काडला. आमी जेजूक वेचून काडला, जे उतराक वेचून काडला. म्हणटूक आमकां कितें जाता, आमकां कोणागेर वचोन देवाचें उतर दिवपाक इजी जाता. आमी फोर्सफुली कोणाक करपाचें ना.
आमी कितें म्हणपाचें, आमी थोड्यांक कितें संवय आहा न्हू, यो म्हणजे यो मागण्यांक तूं फोर्सफुली करूंक कळना. फोर्सफुली केल्यार कितें जाता, तेंचें धानमन ना ते देवाच्या उतराचेर, तेंचें आनीक खंय धानमन आहा. तेका लागून आमी कितें म्हणपाचें, जेजू तो म्हाज्या वांगडा सकाळ फुडेंच मागणें करपाचें, नाल्यार आदले दिसा मागणें करपाचें. सोरेश्वराचो आत्मो तेजेर आहा, देवान तेका अभिशेक केला, तेका मोगान भरला आनी सगळ्या वायटान सुटका दिल्या. तो म्हाज्या वांगडा येता. ऑटोमॅटीक दुसरे दिसा तूं तेका इसाचें येता बरें मागण्या येता म्हणटलो. कित्याक आमकां फॉर्म्युला दिलेलो आहा जेजून, तुमी तेका फोर्सफुली करपाचो ना. 4:18 न्हू, लूक 4:18. हय, आमी स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड अपॉन दॅट पर्सन एंड गॉड फेवर ते म्हणीत न्हू जाल्यार आमकां कितें जाता, त्या पर्सनाक चेंज जातात तो. आमी कितले उलयले आतां आमी म्हणटा न्हू तेजे कितले हाड जाला, आवय तो कितलो हें करता ना. तेंची जेजू तेंची तूं जेन्ना तेच्या उलयताय न्हू तेन्ना तेजें मोळ जाता काळीज आनी तो ऑटोमॅटीक तुजे कडसून येता. केन्ना जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमकां उलोवंक शिकयला न्हू, आमी उलयत ना जाल्यार आमी कशी घेतली. सगळ्या मनशा कुळाक भलायकी म्हणटा. आणि कसले दुसऱ्या वस्तू परस तुझ्या काळजाची काळजी घे, कारण त्यातले जिविताची जोर फुटता. कित्याक सांगता तो आमकां काळजाची पळय, तुझ्या काळजाचे म्हणटा. तुवें आतां काळजान कितें बाळगून दवरलाय तेचे म्हणटा तूं ती हें कर म्हणटा. कसले दुसऱ्या वस्तू परस तुझ्या काळजाची काळजी घे, कारण त्यातले जिविताची जोर फुटली. कित्याक तो काळजाची काळजी घे म्हणटा. तुवें आतां ते काळजान देवाचें उतर आयकून तुज्या काळजान सगळें कितें बोल्लाय, देवाचें उतर बोल्लाय. ते सैतानाक चोरूंक दिवं नाका. तो येतलो म्हणटा चोरुच्याक. जॉन 10:10 म्हणटा न्हू, चोर येता तो चोरूंक नागूंक. तो तुज्या लागींच आहा, तो तुज्या काळजातले उतर. तो सैतान कित्याक कोणाक भियाना, तो बायबलाक भियाना. कित्याक भियाना तो फकत कित्याक भियाता, तो देवाच्या उतर तुवें काळजान बाळगून दवरलाय न्हू त्या उतराक तो भियाता. आनी ते उतर काडूच्याक तुजे कडेन कोण तरी तुका धाडटलो, कोण तरी मनशाक धाडटलो तो तुजे उतर काडूच्याक तुज्या काळजातले आनी तुज्या काळजान मागीर तिची उतरां घालपाक. तेका लागून तो म्हणटा तुज्या काळजाची काळजी घे. कित्याक तुवें ते उतर त्या काळजान तुज्या भरून दवरल्या देवाचें उतर न्हू, त्या उतराची काळजी घे. म्हणजे ते चोरूंक दिवं नाका चोराक. तो येतलो चोरुच्याक नाडून निबाड करूंक, पूण तूं त्याची काळजी घे म्हणटा उतराच्या. तुवें आतां बोल्लाय काळजान पळय कितें तें, आनी तितून कितें जातली, तुजी जिविताची जोर फुटतली. जिविताची जोर फुटली. तुवें आतां कितें बाळगून दवरलाय पळय जिविताची जोर, तो बाय फुटतली. बायो बांदतलो म्हणिना, जिविताची जोर फुटतली. जिविताची जोर म्हणजे कितें, देवाचें उतर तूं फाकत तुज्या काळजान बोल्लाय ते सगळ्यांक दीत वयतले. जोर म्हणजे कितें, वावता ती जोर न्हू. पळयला न्हू जोर तुमी, बाय कितें जाता एकेच कुडी रावता. एग्जाम्पल दिता बायचें. एग्जाम्पल कितें, जुआ बॅप्टिस्ट कसो जालो, जुआ बॅप्टिस्ट आनी जेजू कसो जालो. आतां साबीनाक एकदां उतर मेवलें तेन्ना ती पळयतात म्हणून बोल्ली आनी ती कितें केलें, तिने कितें केलें, आपूण पळयतात म्हणून बोल्ली आनी दुसऱ्यांगेर हेल्पाक गेली ती. जेजू कसो जालो, तसोच जालो न्हू जेजू. दुसऱ्याक हेल्प करूंक लागलो, पिडेस्तांक बरो करूंक लागलो. कित्याक, माय तेजी पळय कितें कुशवान आसतना करताली तें तिणें केलें जेजून. आनी इलिझाबेथ कितें जाली, तिच्या कुशवान तिका लज दिसली. इतली जाणटे पिड्यार हांव गडवेस जाली. ती कितें जाली, ती लिपोवन घरान बसली. ती म्हणजे बाय कितें जाता, आमी एकेच कडेन. आनी साबीनाय खंय जर खंय दुसऱ्या गांवांत गेली न्हू, तशी जेजू दुसऱ्या गांवांत वचून प्रवचन करूंक लागलो. ती जोर खंय फुटता. ते एग्जाम्पल जोर फुटतली म्हणटा. म्हणजे जर तूं जे काळजान ते उतर बाळगिलाय ते सगळ्याक वचोन तूं दीत ती जोर फुटतली म्हणटा त्या काळजाची. तेका लागून आमी देवाचें उतर शिकूंक जाय. देवाचें उतर शिकता तेन्ना कितें जाता, आमकां अंडरस्टँड येता. जिविताची जोर फुटतली. आनी वांकडे उलयल्या तोंडाक फाट कर. आनी कोण आतां काळजान तुज्या कितें बोल्लाय, उतर बोल्लाय न्हू, तेका आतां वांकडे उलयता तेंचे कडसून तुमी उठोवंक जाय, कर सोडूंक जाय. चोडूंकूच तेंचे कडेन बसपाचें न्हू. तूं आतां चौगान बसलय न्हू, तूं कितें आतां चौगान बसलें म्हणटकूच एक तुका सगळीं देवाचें उतर उलयता ना न्हू. एक भावार्थाची उतरां कोणूच उलयना पळय, एक दुसरी उतरां उलयता. आनी तूं भावार्थी आहा भितर मिक्स तर, आनी तेंच्या भितर तूं बसशीत न्हू, तेंचे एटॅक तुका जाता. तेका लागून तूं भावार्थाची आहा पळय त्या मनशा वांगडा वचत जाल्यार तूं भावार्थाची उतरां उलयता. तेंचे कडेन चोडूंकूच बसोंक ना, तेंचे कडेन डिस्कशन करूंक कळना. ती तुका डिस्कशन करशीत तुका आनीक कितें फुडें सांगतली. तेका लागून आमी तो सांगता तूं त्यातल्या मनशा कडेन बसनाका म्हणटा पळय.
वाकड्या उलयता वाकड्या उलयल्या तोंडाक फाट कर म्हणटा म्हणजे वाकडी कसली उतरां आवडटा तेंचे फाट कर तूं म्हणजे तेजे कडेन चोळगत बसो नाका फटकिऱ्या वटान सरशिलो पयस राव पळय फटकिऱ्या वखाणटा तेंचे सरशिलो म्हणजे फटकिरी उतरां उलयता न्हू तेंचे सरशिलो तूं पयस राव म्हणटा कित्याक सांगता तो मागीर कितें जाता तेंची उतरां मागीर आमकां इफेक्ट जाता न्हू तेका लागून पयलींच देव सांगता आमकां तसल्यां कडेन तूं पयस राव म्हणटा आनी आमी कितें करता तसल्यां वांगडा मिक्सअप जाता मिक्सअप जालें सुद्दां जाल्यार न्हू आमी तोंडान ओग्गी रावंक जाय तेंची उतरां आयकूंक जाय तेंच्या मदांक उलोवपाचें ना उलोवंक जाता आमकां पूण आमी उलोवपाचें ना ती तुजी देवाची उतर आयकची ना ती कितें म्हणटली आमी धाकटेपणासून आयकता तूं आतां येयल्या म्हाका सांगपाक जेवा तूं तोंड धांपून ओग्गी रावलेली बरी कित्याक मागीर तेंकां जेन्ना पळयतात न्हू येतलो न्हू तेन्ना ती खूश सांगतली म्हाका शिकय आमकां सुद्दां करता कितलींच जाणां आमी कोणा कडेन वयता न्हू आमकां हिंदू म्हणून पळयता आनी ओग्गी रावता पयलीं ह्या तिरिस्ते हें करिना जेन्ना देवाचें उतर सांगलें न्हू मागीर मातशें हें करता तशें पळय तिंका कितें दिसता आमी देवाचें उतर जाणा सगळें आनी आमी तुमी आमकां शिकयता जाता सगल्यांकूच तें आमकां येतालें न्हू आमी शिकले म्हणटकूच हें तो तेंकांय जाता आमी तेंचे मिस्टेक करिना तो हे देवाचें उतर ते जिवे आहा ते आमी स्वता सांगूंकूच जाय न्हू लोकांक कितें बायबलान बरयलां तें तुज्या दोळ्यांक सदांच नीट फुडें पळोवंक दी ते दोळे खंय फूट देवाच्या उतराकूच पळोवपाक दी म्हणटा हेवटेन तेवटेन घोव नाका आनी तुजे पावलो मारच्या आदी तुजे नदर पावो दी तुजी पावलां खंय पडटा तूं कितें सांगता तुजी नदर आतां हेवटेन तेवटेन चलतना दिसता न्हू आमकां कितें वायट बी तेजें पळोवं नाका तूं तुजी पावलां तुजी थंयच हें कर म्हणटा तुजी पावलां पावच्या आदी तुजी नदर पावो दी तुजी पावलां चलच्या पयलीं तुजी पावलां पावो दी म्हणटा म्हणजे वाट चलच्या पयलीं नदर हय आनी तुज्या पावलाची दिशा सरळ जावं आनी तुजे रस्ते थीर आसूं न्ही पळय तुजी पावलां कशी जावंक जायी वांकडी तिकडी कोणाच्या दिशेन वचोंक कळना फकत देवाचें उतर कितें सांगता तेचेर चावला दवर तुजे आनी दाव्या आनी उजव्याक गोमूंक नाका तुजो पांय वायट मार्गान सरशिलो पयस दवर पळय कितें सांगता आमकां आमचे केन्ना केन्ना वायट मार्गान वयता न्हू पावलां आमची त्या मार्गांतली आमकां आमी फाटीं घालूंक जाय मार्गांतली म्हणजे हो रस्तो बरो न्हू जाल्यार त्या रस्त्यान त्या रस्त्यान कोण आहा त्या रस्त्यान आमकां देव पयलीं काडचो ना आमकां थंय दाखयता कितें वचोंक जाय जाल्यार आमकां त्या रस्त्यान पयलीं वचचो ना कित्याक आमी मागणी केला साम 91 न्हू साम 91 म्हणटा न्हू आमी सगळीं जाणां वाचता आमी साम 91 जे आमकां देव कितें हात बोडयो दिलेले आसा आमकां त्या हात बोडयो आमकां हेवटेन तेवटेन व्हरोंक दिवचे ना ते आमकां सारके रितीन व्हरतले खंय वचोंक जाय ते आमकां पयलींच आमची पावलां फाटीं काडटले ते सांगता ते आनी हें आमकां आतां कितें कळ्ळें आमकां देवाचें उतर आमी कशें उलोवंक जाय कशें नदरे भायर धरूंक जाय कशें काळजान बाळगूंक धरूंक जाय तें आमकां शिकली आमी आतां एक भयण सांगताली म्हाका आतां गिफ्ट ऑफ टांगाचें सांगताली पळय आतां गिफ्ट ऑफ टांग कितें आमकां ही भास आमकां देवा कडसून देवाची आनी म्हाजी भास ही गिफ्ट ऑफ टांग देवाची भास आमकां कित्याक जाय देवाची भास उलोवंक जाय म्हणटा आमकां देवाची भास तर आमकां येयना जाल्यार आमकां फायदो ना कित्याक देवाची भास गिफ्ट ऑफ टांग ही आमकां देवाचो आनी म्हाजो संबंद हो जॉन 1 कोरिंथियन्स 14:2 कितें म्हणटा जाणाय तूं कोणा कडेन उलयता ही भास देवाशी उलयता न्हू आमी ती भास तर आमकां डायरेक्ट देवा कडेन ही तर भाशा आमकां जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय ही भाशा आमकां शिकोवंक जाय न्हू ही आमकां सगल्यांक आसा भास आहा न्हू सगल्यांक हांगा सर आ गिफ्ट ऑफ टांग आहा न्हू सगल्यांक ती भाशा आमी कित्याक उलोवंक जाय जी भाशा ती देवचाराक ही भाशा कळना देवचार कन्फ्यूज जाता ही भाशेक तेका सगळो बायबल सगळें खबर आहा तेका खबर आहा न्हू सगळें तो देवचाराक पळय जेजू कोण मारून येयलो तेका खबर आहा बायबल जेजू कडेन जाय नासलो उपास केलो 40 दीस जेजून अरण्याक आनी तेका हालो उंड्याचो आतां फातर करून खा तेका कळ्ळें न्हू भूक लागल्या म्हणून तो आमकांय देवचार कितें विकनेस आहा पळय तेच घेवन येतलो हय फातराचो उणो कर सांगलो न्हू तेन्ना कितें जालें तेन्ना पळय तोच आमकांय देवचार येतलो ग कितें करताय कितें देवचार आमकां घालूंक येतो तेन्ना आमी कितें करूंक जाय ही भाशा तर उलयत जाल्यार तेंकां कळना ही भाशा फकत देव आनी तूं देवा कडेन आमकां ही भाशा जाय न्हू पळया कितें म्हणटा तें
जी कोण विचित्र भासांनी उलयता ती देवाकडे उलयता, मनशाकडे न्हय. कित्याक कोण तांकां समजना तर ती आत्म्या उद्देशी गुटान स्वताची खबर करता. कितें करता? तुका आतां ही भाशा देवाकडे आनी तुजी भाशा ही 14:2 न्हू 1 Corinthians 14:2 ती भाशा कित्याक सांगता देवाकडे उलोवंक जाय म्हणटा आमी. आमकां ती जेन्ना भाशा उलयता तेन्ना देंवचार कन्फ्यूज जाता. देंवचाराक ती भाशा कळना. देंवचार कन्फ्यूज जाता आनी कितें करता तेका कळना. पळय आतां जेजू कडेन तें उतर आसलें न्हू. जेजूक चायेची सुपास केलो म्हणून तेका खबर आसली जैतालाक. आमकां आतां कितें करूंक जाय पळय तेका पयलींच खबर आहा. तुजो फुडें कितें तरी बरो प्लान आहा तेका पयलींच खबर आसता. तो कितें करतलो तो प्लान तुजो सक्सेस जावंक कळना म्हणून तो फूट घालूंक पयलींच येतलो. कोणा वरवीं तरी येतलो फूट घालूच्याक. तूं कितें म्हणटलें आरे म्हाजें 2 दिसांनी बरें काम जावपाचें आनी तूं आनी म्हजीच येयलय ना. तो तुका फूट घालूंक येयला. तुजे कडेन फुडें वचपाक तुका दिना तो. तेन्ना तूं कितें करपाचें? हो कोण तरी येयला जेजूच्या नांवान कर सर. आमी मनांतल्या त्या तोरार म्हणून कळना. तोरार म्हणल्यार तूं झगडी करतलो. तूं कोण रे म्हाका म्हणपी? हांव तुका सोदीत येता तुजे कडेन विजीट करपाक आनी तूं अहो म्हणटा म्हाका म्हणटलो. आमी मनांतल्या म्हणूंक जाय जेजू ह्या सैतानाक म्हाजे कडच्यान कर चलून वच. हांव एका जेजूच्या नांवान जेजूची शांती मागता तेका. जेजू तेका मोग करता. आमी ते बरी बरी उतरां उलोवंक जाय. चेंज करूंक जाय सगळें तेका. तो येयला कितें सांगूच्याक पळय तें उलोवपाचें ना. तेका मोगान बोल्लाय तुवें तेका सरे सरा तो आत्मा तेजेर आहा तेन्ना कितें जातलो तो चेंज जातलो. तोय मनीस कितें उलोवंक येयला तो सुद्दां विचारतलो. मागीर कितें म्हणटा तो पळय जी कोण विचित्र भासांनी उलयता ती. आमी जेन्ना विचित्र भासांनी उलयता न्हू तेन्ना आमी कितें करता देवा कडेन उलयता. आमचो कनेक्शन देवा कडेन आसता. कित्याक डायरेक्ट कनेक्शन कित्याक आसता तो आनी विचित्र भाशा केन्ना येता तुका जेन्ना तुजेर पवित्र आत्मा येतलो न्हू तेन्ना तुका ती विचित्र भाशा ऑटोमॅटीक येतली. पवित्र आत्मा येता तेन्ना पवित्र आत्म्यान भरता पळय तेन्ना तुका तें उलोवंक जातलें ऑटोमॅटीक. आमी तुजेर हात दवरलो आनी हें केलें ना उलयतना सुद्दां आयकतना सुद्दां तुका पवित्र आत्मा येता. हात दवरतना येता पवित्र आत्मो. परत बॅप्टिजनाच्या वक्तार येता पवित्र आत्मो. कित्याक हें आमकां गिफ्ट दिलेलें आसा देवान. हें आमकां धाकट्या भुरग्यांक कशें आमी म्हणटा धाकटेलीं भुरगीं जाल्लीं पळय तेन्ना कितें म्हणटा तांकां घेता आनी तेंची भाशा उलयता न्हू ताका खबर आहा ती आमची गिफ्ट बाब माय भाशा ती आमची. आमी घेता आनी ला 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 कळटा न्हू आवयक आनी हेका भुरग्याक कळटा न्हू तशी बापाक आनी आमच्या भुरग्यांक ती भाशा कळटा. तेका लागून आमी ती उलोवंकूच जाय. आमकां ती माय भाशा आमच्या देवान दिलेली आमकां. ती भाशा आमी जेन्ना उलयता तेन्ना कितें जाता आमकां ऑटोमॅटीक आमचो आत्मो चेंज जाता. आत्म्यान सुद्दां आमकां ती भाशा येता उलोवपाक. कळ्ळें न्हू. आनी ही भाशा आमकां कित्याक जाय ती अंडरस्टँड जाता न्हू भाशा. आनी आमकां कितें जाता आमी म्हणटा न्हू आमकां उतरां येयत ना म्हणटा आमकां पळय. तुमी उलयता तशी उतरां येयना. तूं जेन्ना प्रॅक्टीस करताय न्हू उलयत रावताय न्हू गिफ्ट ऑफ टंग तुका ऑटोमॅटीक ती उतरां ऑटोमॅटीक येतली. ऑटोमॅटीक येता उतरां. आमी कांयच करपाची गरज ना. आमी फोर्स करपाचें ना म्हाका जाय म्हाका कांयच नाका. पूण आमी ती उलोवंक जाय. आमी म्हाकाय बीन गिफ्ट ऑफ टंग ती लोक उलयता सगळीं न्हू अंडरस्टँड ना. जेजू म्हाकाय जाय म्हाकाय दिली जेजून अंडरस्टँड मात्तूय ना. गिफ्ट ऑफ टंग उलयता कित्याक उलयता तें खबर ना. जेन्ना आमकां तें आतां 2-3 4-5 वर्सां जालीं ज्योत्सनाच्या तोंडान सुद्दां आमी गिफ्ट ऑफ टंगाचें आसलें. म्हणजे गिफ्ट ऑफ टंग कितें तें आमी आयकली तेन्ना आमकां अंडरस्टँड जालें ही गिफ्ट ऑफ टंगाची. आमी उलोवंक जाय म्हणून बेश्टी उलयतालीं. बापा कडेन आहा म्हणून आमकां खबरूच ना. बापान आमकां दिल्या ती गिफ्ट ऑफ टंग आमकां कित्याक ती खबरूच ना. आमी मागली आमी गेली आमी सगळीं जाणां उलयतालीं न्हू चर्चीनी पूण आमकांय जाय जेजू आमकांय जाय ती उलयता म्हणून आमी घेतली. म्हटल्यार मात अंडरस्टँड ना. जेन्ना अंडरस्टँड मेवलें जेन्ना ज्योत्सनाच्या तोंडान सुद्दां आमी ते गिफ्ट ऑफ टंगाचे अंडरस्टँड सारके डीप गेले ते सारके ही भाशा बापा कडेन आसा. बापान आमकां उलोवंक शिकयल्या ती ही बापाची आनी म्हाजी भाशा. आनी ही भाशा आमी कोणाक दुसऱ्याची न्हू. तशें ल्हान भुरगें आपल्या भुरग्या कडेन उलयता न्हू धाकटेली आवय उलयता न्हू धाकट्या भुरग्या कडेन बापूय उलयता न्हू घेता आनी तेका तेजी भाशा तेका कळटा न्हू बापायक. आनी भूक लागल्यार सुद्दां आवय सुद्दां ला पयलीं उलयता तें भुरगें ना न्हू. ती भाशा आमची ती म्हणजे गिफ्ट ऑफ टंग. बापूय आनी आवय कशी उलयता ती गिफ्ट ऑफ टंग. आनी बाप आनी स्वर्गीचो आनी ही भाशा आमची गिफ्ट ऑफ टंग. तेन्ना आमकां तें कळ्ळें गिफ्ट ऑफ टंग म्हणजे कितें तें तेन्ना ही बापा कडेन उलोवंक लागली भाशा.
आमकां कितें आनी कितें सांगता तो, जी कोण विचित्र भासांनी उलयता ती देवा कडेन उलयता, मनशा कडेन न्हय. कित्याक कोण तांकां समजना तर आत्म्या उद्देशी गुटान स्वताची खबर करता. पळय कितें सांगता, मनशा कडेन उलयना म्हणटा ही लोक. आमी आतां मनशा कडेन देवा कडेन उलयता डायरेक्ट म्हणटा, आनी तुका ते गूट म्हणटा समजचें ना. पूण आपूण ते उगडापे करता, तुका कितें कळना ते गूट. गिफ्ट ऑफ टंग जेन्ना आमी उलयता पळय तेन्ना आमकां आनी गिफ्ट ऑफ टंग उलयतना आमकां खूब संदेशाक. आनीकूय तुमकां जाय जाल्यार 1 कोरिंथियन्स 14 चॅप्टरान आख्खे गिफ्ट ऑफ टंगाचे दिलेले आसा. तुमकां गिफ्ट ऑफ टंग उलयल्यार कितें जाता कितें तें तुमी आख्खो चॅप्टर वाचूंक जाय तो तुमी. आनी एक वाचता 14:14 पळोवया. कित्याक हांव एक विचित्र भाशेन प्रार्थना करूंक जाल्यार म्हजो आत्मो प्रार्थना करता, पूण म्हज्या गिन्यानाक आदावना म्हणटा. पळय कित्याक सांगता, पळय एकी विचित्र भाशेन प्रार्थना करता न्हू, म्हजो आत्मो प्रार्थना करता म्हणटा, गिन्यानाक आदावना म्हणटा. म्हणजे मनाक आमच्या येना, मन कितें करता ते सेन्स ना, पूण आमचे कितें आत्मो आमच्या भाशेंत हे करता म्हणटा, विनंती करता आनी आमकां विचित्र भाशा उलोवंक हे करता, आदार दिता. आनी तेतून जाणा न्हू, विचित्र भाशा जेन्ना उलयता तेन्ना कितें करता, आमकां आमी आमच्या हेतून चिंतन करपाचें ना. तुका ऑटोमॅटीक उतरां येता, काळजानसून उतरां येता तुका ती गिफ्ट ऑफ टंग जेन्ना तूं उलयताय पळय तेन्ना. आनी आमी कितें आनी मुद्दाम करता तें कळटा न्हू, तांकां मुद्दाम करता तांकां विचित्र भाशा येयना. जेन्ना तूं होली स्पिरिटचेर पात येताय, पवित्र आत्म्याचेर पात येताय तेन्ना पवित्र आत्मा तुका ऑटोमॅटीक उतरां दिता आनी तेचे गूट अंडरस्टँड करता. आमकां पयलीं समजुनी नासली. हांव जाल्यार म्हणटालें गिफ्ट ऑफ टंग उलोवंक जाय आमी उलयतालें. जेन्ना ज्योतले तोंडासून हांवें उतर आयकलें गिफ्ट ऑफ टंग आमकां देवान दिलेली आसा, पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां सगळें तेचेर मेळटा ते गिफ्ट ऑफ टंगा वरचेर, तेचे वचून आमकां सगळें कळ्ळें सारकें, अंडरस्टँड मातशें जालें तितून भितर. आनी एकूय आहा रोमन्स 8:26 पळोवया. रोमन्स हे तुमकां कोणाक सांगूंक जाय न्हू. थोडी कितें म्हणटा गिफ्ट ऑफ टंग बायबलान ना म्हणटा, ना खूब जाणां म्हणटा. आमकां आनी एक ब्रादर येयल्लो, पंडा येयल्लो एक ब्रादर, तो कितें म्हणटालो तेन्ना कितें जातालें गिफ्ट ऑफ टंगाची आमकां चड समजणी आसली न्हू, ताका आमी गिफ्ट ऑफ टंग नाका नाका म्हाका नाका म्हणूंक लागलो गिफ्ट ऑफ टंगाची, आपणाक नाका. आनी गिफ्ट ऑफ टंग उलयता म्हणून तेच राती कडेन तो गेलो घरा. कित्याक तांकां गिफ्ट ऑफ टंग तो बायबलान ना म्हणटा. बायबलान ना जाल्यार पावलो हे कित्याक बरयतलो आसलो गिफ्ट ऑफ टंगाची, जेजूनच केल्या न्हू गिफ्ट ऑफ टंग म्हणून. तेणी ती ताका कोणी पावलो कोणी हें केलें ही सगळीं दिवपाक, ताका होली स्पिरीट लीड केलो न्हू. पावलो कडेन बायबल बरोवंक जातलें आसलें इतलें, जातलें आसलें ही उतरां उतली बरोवंक जेजूची. तो जेजू कडेन बोल्लो, जेजू कडेन आसलो तो, पूण ताका हें सगळें होली स्पिरिटीन शिकयलां बरोवपाक. गिफ्ट ऑफ टंग जेन्ना आसली पयलीं पासून, आदल्या कोरांनी आहा, जेनेसीस 11:1 आहा पळय, एकूच भास आसली म्हणटा, एकूच भास आसली सगळ्या जगाक म्हणटा. एकूच भास कसली आतां ती गिफ्ट ऑफ टंग एकूच न्हू. तूं जपानाक उलय, अमेरिकातली भाशा उलय, हेची फ्रांसाची भाशा उलय, गिफ्ट ऑफ टंग एकूच न्हू. आतां कोंकणीन उलय, इंग्लिशीन उलय, गिफ्ट ऑफ टंग कसली भाशा आमची लँग्वेज दुसरी दुसरी आहा पळय, गिफ्ट ऑफ टंग कितें एकूच आहा पळय. कसली भास उलय तूं, गिफ्ट ऑफ टंग एकूच. ताका ह्या संवसारान ती एकूच भास आसली म्हणटा, एकूच भास सगळे भाशेन, आमी ती भास उलोवंक जाय. आनी हे पळय 26, ह्या परवी आमी अस्कोत म्हणून पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता. आमी अस्कोत म्हणून जाणा न्हू, आमी सगळे अस्कोत न्हू. अस्कोत म्हणून पवित्र आत्मो जाणा म्हणटा, म्हणजे वीकनेस. हय, आमी वीक म्हणून पवित्र आत्मो जाणा म्हणटा. आमचो आमी वीक म्हणून जाणा म्हणटा, ताका लागून तो कितें म्हणटा पळय, तेणी स्पश्ट बरयला पळय, तेच परी आमी अस्कोत म्हणून पवित्र आत्मो जाणा आमच्या आदाराक येता म्हणटा तो पवित्र आत्मो. केन्ना येता, आमी जेन्ना अस्कोत आसता तेन्ना आमच्या आदाराक पवित्र आत्मो येता. आतां पासून आमी केन्ना उलो केलो पवित्र आत्म्याक तो येता आमच्या आदाराक. आमी अस्कोत म्हणून खबर आहा ताका, ताका लागून तो पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता. फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळो म्हणटा. देखून उतरांनी उच्चारूंक जायना तसल्यो हुस्का सोडून पवित्र आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनंती करता. कितें सांगता पळय, आमी अस्कोत म्हणून तो जाणा म्हणटा, आमच्या आदाराक येता. आनी फावो ते भाशेन आमी कितें मागचें कितें करचें तें आमकां खबर ना, जाणा आमी
जाणा न्हू पवित्र आत्मो आमकां शिकयतलो तुमी कितें मागोवंक जाय कितें करूंक जाय ते पवित्र आत्मो येवन आमच्या आदाराक पावतलो आनी कितें उलोवंक जाय ते सुद्दां आमकां पवित्र आत्मो शिकयतलो त्या खातीर आमी हुस्को काडपाचो न्हू आमकां दिला न्हू बापान पवित्र आत्मो बापान जेजूचो स्वर्गार वचोंक नासलो आमकां पवित्र आत्मो मेळटलो आसलो ना न्हू तेणी सांगला न्हू आपूण बापाशी वेतलो जॉन 14:16 न्हू तो म्हणटा बापा कडेन वयतलो आपूण आनी एक तुमकां एक शेराट दितलो तो शेराट तुमच्या सांगाताक सदांकाळ आसतलो तो तुमकां सोडचो ना सांडचो ना आमी कोणाचो मनशाचो आदार घेवंक जावो मनीस कितें करतलो तुका थोडेच आहा पवित्र आत्मो तुका सदांकाळ जे काळजान आसतलो तो तुका सोडचो ना आनी सांडचो ना हांगला आनी आमी कितें करूंक जाय तेकाच गोड्डून रावंक जाय न्हू आमी जेन्ना तेका गोड्डून रावता तेन्ना तो आमकां सोडचो ना सांडचो ना आतां आमकां स्वत कळ्ळा आमकां खबर आहा न्हू मनशांनी आमकां दुखयला कितें केला त्या मनशाक आमी परत वचपाचें तेंचे कडेन ना न्हू आमकां पवित्र आत्मो आहा थोडी म्हणटा हांव एकसुरी आहा घरान म्हाका कोणूच ना एकसुरी आहा तो पवित्र आत्मो कितें म्हणटा तर आमकां आपूण तुका एक शरारती आतां सोडचो ना आनी सांडचो ना म्हणटा तो तुका मनशा तुका सोडून वयतली पूण पवित्र आत्मो तुका तो सोडून वयचो ना तुजे हर एक घडये तुका आसतलो आमकां म्हणटा घरान भिरांत दिसता भिरांतीचो आत्मो दिला आमकां जितून आमकां 2 Timothy 1:7 म्हणटा न्हू तितून आमकां भिरांतीचो आत्मो दिला घटायचो मोगाचो आत्मो दिला तो आमी आत्म्याक घडोवंक जाय जितून तो पोस्ट सांगता आमकां तुका आपली भिरांतीचो आत्मो आमी कित्याक भिरांत घेवंक जाय आमकां दिसतलें न्हू भिरांत जाता कित्याक थोडी म्हणटा स्वर्पाची भिरांत जोडल्यांची भिरांत आमकां सांगला न्हू पयलीं अदू वाचून दाखयला न्हू सिस्टरीन तुमकां जेनेसीस 1:26 देवान हें केलें तो आमकां कसले सगल्यांचे जनावरांचेर हेंचेर आमकां दोनी पण सोडूंक दिलेलें आहा मासऱ्यांचेर सुकण्यांचेर ती जनावरांचेर आमी कितें करता तेंकां भियाता सुण्यांक पासून भियाता पळोवंक ना तुमी सुणो जावन हाव करता कित्याक भिवंक जाय तेंकां म्हणूंक जाय आय लव यू डॉग शांतीचो जेजून ताका शांतीन बोलला डॉगाक तो काय करिना आमी कितें करता धांवून येयलो म्हणून थंय धांवता मागीर फाटल्यान आमच्या थंय तो रावंक जाय भोकून येयल्यार तो कांयच करिना तेका म्हणटा आय लव यू डॉग जेजू हांव तुजो मोग डॉग हांव तुजो मोग करता म्हटल्यार कांयच करिना पळोवंक जाय एग्जाम्पल करून तुमी आमी धांवता धनीपण दिलेलें ते आमकां धनीपण आमी तेंच्यांनी आमचेर दिलेलें काय करता आमी आमकां तितून तेंचेर धनीपण करूंक दिला तरी आमी भियेन रावता ताका लागून तो सांगता आमकां फावा ते कितें मागचें आनी उलोवचें तें आमकां नोकळो म्हणटा आमी त्या परी आमी वचकत म्हणून पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता फावा ते भाशेन आमी कितें मागचें आनी कितें मागचें तें आमी नकळो देखून उतरांनी उतारूंक जायना तसल्यो आस्कार सुरां सोडून पवित्र आत्मो खातीर आपुणूच आमचे खातीर विनंती करता पळय आमकां सांगला न्हू आमकां कितें मागचें कितें करचें तें आमकां खबर ना उतरांनी आमकां उचारूंक जायना तसले आस्कार सुटार ना 8:26 रोमन्स 8:26 आस्कार सुटका सोडून आमकां पवित्र आत्मो आमच्या पासत विनंती करता म्हणटा तूं आतां कोणाचे कडेन मागताय कोणाचे पासत हें करताय ते कितें करता पवित्र आत्मोच आमकां शिकयता त्या मनशा कडेन मागपाक त्या मनशाचें हें करपाक आमी कांयच करपाचें ना फकत पवित्र आत्मोच तांकां उसामळ करता पवित्र आत्मोच तांकां शिकयता आमी जेन्ना त्या मनशा पासत मागता पळय तेन्ना आमी कितें म्हणपाचें कोणी आमच्या घरांत मस्ती करता कोण आहा चलो कितें आमकां सरेसराचो आत्मो तेजेर आहा देवान ताका अभिशेक केला देवान आपल्या मोगान बोलला आनी सगळ्या वायटांतली सुटका दिल्या आमी म्हणल्यार तो शांत जाता न्हू आमकां हे शिकयलां कित्याक देवान उलोवपाक शिकयलां आमकां ताका लागून आमी जितले उलयता तितले आमकां हें येता आनी उतरान विचारूंक जायना तसले आस्कार सुतरार करून पवित्र आत्मो आमच्या खातीर विनंती करीत आहा आमकां विनंती करपाची गरज आहा आमकां कितें पवित्र आत्मो आमचो सगळे उतरांनी कोडण्यांनी आमकां सगळे विनंती करता ताका लागून आमी गिफ्ट ऑफ टंग जाता तितली आमी उलोवपाची कित्याक उलोवंक जाय म्हणटा तो आमी उलयता तेन्ना बापाचो संबंद आनी आमचो संबंद एक जाता आनी आमकां कितें जाय तें आमकां मेळटा पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां कितें जाता आमकां आयची जाय न्हू केलेली ना तो सांगता आपूण तुमकां दिलेलो आहा तो शरार्थी तेजी मदत घेया तेची तो शरार्थी आमकां उगीच दिवंक ना आमी कितें करता शरार्थीची मदत घेयना आमी फकत हेचीर तेचेर डिपेंड रावता आमकां डिपेंड रावंक दिवंक ना आनी तेचेर बरयलां कोण मनशाचेर डिपेंड रावता तेचेर श्राप म्हणटा जेरमाया 17:5 म्हणटा
वाचा मुद्दाम 17:5. तेका लागून आमी मनशाचेर चड विश्वास धरूंक कळना. फक्त देव कितें सांगता तेचेर विश्वास धरूंक जाय. आमी आमकां देव सांगता ते आमकां सत न्हू. मनशां आमकां कितें सांगतली फोटो जरी पूण आमी तेंच्या फाटल्यान धांवता ते ना. ते आमकां कोणाचेर विश्वास धरूंक जावो खंयच्या मनशाचेर धरूंक जावो. आमी चडशे पास्टरांचेर आनी कोणाचेर विश्वास धरता गाडयांचेर बीन तेंचेर धरूंक कळना. त्या मनशाचेर आमी विश्वास धरून चलता जाल्यार आमचेर शिराप म्हणटा. सर्वेस्वर अशें म्हणटा जी कोण मनशाचेर विश्वास धरता जी कोण कुडीच्या बळान पातयेता आनी जांचे काळी सर्वेस्वरांत पयस आहा आनी त्यांचे शिराप पडूंक म्हणटा. कितें सांगता तो मनशाचेर जी कोण मनशाचेर विश्वास धरता म्हणजे असले कोणाचेर विश्वास धरता होच बरो मागणे करता होच पास्टर आहा होच फादर आहा हेच आहा ते आमी हेचे कडेन वयता जादूगरा कडेन ते आमकां कितें शिकयतले तेंचेर कोण विश्वास धरता तेंचेर म्हणटा शिराप. हय म्हणजे मनशाचेर आमी आतां तेंचेर विश्वास धरून चलता जाल्यार आमचेर शिराप. आमकां शिराप जाय जाल्यार आमी कोणाचेर विश्वास धरूंक जाय. जेजूच्या उतराचेर न्हू उतराचेर उतर कितें सांगता तेच आमी सोत मारूंक जाय. आमकां कोणी कितें सांगलें तेंकां विचारूंक जाय बायबलान आहा हें तूं कितें उलयता तें कळ्ळें. म्हणीत जाल्यार आमकां कितें जाता आमी तेंचे वयलो विश्वास आमचेर येतो. सर्वेस्वर अशें म्हणटा जी कोण मनशाचेर विश्वास धरता जी कोण कुडीच्या बळान पातयेता आनी कुडीच्या बळान म्हणजे ते कुडीचे म्हणजे कुडीचे कितें कितें करता पळय तेंचेर पातयेता तेंचेरूय म्हणटा शिराप म्हणटा तो. ज्यांचे काळी सर्वेस्वरा तेंचे काळीच म्हणटा सर्वेस्वरासान पयस आहा म्हणटा. म्हणजे आमी आमच्या कुडीचेर पातयेता जाल्यार तेंचे काळी सर्वेस्वरासान पयस आहा म्हणटा. थोडी पातयेता न्हू आपले कुडीचेच चित्ता न्हू हांव खंय गेल्यार म्हाजी कुडी हें जाय तें जाय कितें म्हणटा कुडीच्या बोळान पातयेता पळय तेंचेरूय शिराप. कित्याक सांगता तो आमकां असली हे कित्याक सांगता आमकां पयलींच तो हय कुडीच्या बोळान म्हणजे हांवूच सगळे आनी हात धरल्यारूच तो बरो जातलो. ते कुडीचे बळ म्हणजे म्हाजेर पातयेता हांव करता पळय तेची सगळ्यांची शिराप म्हणटा तो. ताका लागून आमकां कितें सांगता तो देवाच्या उतराचेरूच रावा कस. हय ज्यांचे काळी सर्वेस्वरासान पयस आहा म्हणटा त्यांचेरूय शिराप म्हणटा. कित्याक सांगता असली आमकां सगळी ती आमी जेन्ना कोणाचेर पातयेता ते आमचेर दवरलेले आसा. आमी देवाक सोडून तो दुसऱ्याक पातयेता देवाच्या उतराच्या आड रावन पातयेता मनशाचेर जाल्यार आमचेरूय शिराप. आमी देवाचें उतर आमकां दिला न्हू बायबल फूल बायबल दिलेलो आसा आमकां. आमी तें उतर घेवन झगडोंक जाय. आमकां जाता जायना पूण आमी प्रॅक्टीस करूंक जाय. जेजू हांव ह्या बायबला प्रमाणे जियेतली. आनी फुडें कितें बरयता जाणां तो अरण्यातल्या जिवकुट्या सारकी ती म्हणटा पळय. अरण्यात कोण हें आसता पळय पळयलां न्हू जंगलान बीन ती जिवकुट्या काटे बिटे आसता पळय तसली म्हणटा आमी आतां. जी मनशाचेर विश्वास धरता पळय ती जिवकुट्यांनी ती काय आसता पळय जंगलान गे ती काटे बिटे आसता ती झाडां आसता पळय ती तसली काटे खंय आमी अरण्यात हय तसली आमी जी कोण मनशाचेर पातयेता मनशाची उतराक आयकता. मनशान तुका सांगलें आतां कोणी सांगलें न्हू ए तुज्या घरान श्राप आहा तुज्या घरान हांगा कितें फुडलेलें आहा ते तर आमी ते मनशाचेर तर विश्वास धरून चलता तेची आमी सगळीं जिवकुट्या भाशेन ते अरण्यांतली आनी तेंचेरूय शिराप पडोंक म्हणटा. तेका लागून आमी ती कोणी सांगता न्हू आमी पळोवंक जाय. कोणी सांगलें न्हू आमकां कितें आसा घरान कितें आसा बायबलान खंय बरयल्लें आहा. देवान पयलीं संवसार रचला तेन्ना देवाक खबर आसली न्हू देवाक खबर नासली ही जागा कसली आहा कितें आहा तें देवाक खबर ना. पयलीं देवान पयलींच म्हटलां हे जाग्यार कितें आहा हे जाग्यार घर बांदनाका ही जागा बरी न्हू हें सांगलां. तेणी सांगलां सगळीं पळय आकाश नासलेली पृथ्वी आसली म्हणटा तो काळोखान बुडलेली आसली म्हणटा समधी सगळो म्हणटा. देवाक जाय ते देवान उलयलें देवान जावना
या घरान रावल्यार तुका ह्या हातले त्या हात बरयला देवान सांगला सगळे आपली बऱ्याक केला म्हणटा हे आमचे कितें मनशाचेर विश्वास दवरता ते सगळे आमचे ते मनशा तेन्ना तुमकां शिराप म्हणटा लोकांनी कितले आतां पास्टर सुद्दां असले ते सुद्दां पळय असली उतरां सांगता ती घरां फोडटा लोक बरे टायल्स फोडटा म्हाका दूख दिसता सारकें आमचे एके फॅमिलीन कोणाक सांगलें तेका तुमच्या घरान कितें पुरला तेंच्यांनी टायल्स फोडले चारूय सायडीन आनी थंय नाल्ल घातले भितर ते नाल्लाक सारके कोंब येयले पळय असले असले मनशाचे विश्वास हेंचे शिराप म्हणटा जे असले असल्याचे पाती येता तेंकां भिरांत येयली तेंकां सारकी खरेंच घरान कितें आमकां कितें जांग आहा असली भिरांत पळय पळय ते हे लोक असली भिरांत घालता तेंचेर म्हणटा शिराप पडटलो म्हणटा तेन्ना तुमकां कोणी सांगलें बिगलें तर विसरूंक जाय जेजू हे खंय बरयल्लें आहा बायबलान आमी बायबल बिलीव करता बायबलान आहा तें बायबलान कितें सांगलां जेजू सगळें बऱ्याक केला म्हणटा तेणी वायटाक कितें केला म्हणटा जेजू करचोच नासलो न्हू बरें नासलें जाल्यार तूं सांगता आनी वयल्यान आमकां वायट आसलें तेंचेर हुकूम घाला म्हणटा तेंकां उलया म्हणटा तुमी तेंचे कडेन दोंगरा कडेन तुमचें कितें दिसता तेंची समस्या जे आहा तेंचेर आमी कितें करता मनशाचेर शिराप घालता तेका लागून आमकां धरलेलें आमचेर धरलेलें आसा आमी कसली उतरां उलयता ती पळय आमकां कितें सांगता जीवकुट्यान सारकी ती म्हणटा कित्याक बरें अरण्या जीवकुट्या सारकी ती म्हणटा कित्याक बरें येत तर ते तांकां भोगूंक मेळचें ना कित्याक तुमकां आतां बरेंपण दिसतलें पूण तुमकां भोगूंक मेळचें ना कित्याक तुमी सगळीं तुमचें ध्यानमन त्या मनशाचेर दवरलेलें आसा म्हणजे तो कितें सांगता तेचेर तुमचें ध्यानमन आहा बायबल कितें सांगता तेचेर ध्यानमन ना तेका लागून भावात तुमचो म्हणजे तेचेर तुमी दवरलेले आसा ते तुमी म्हणटा बरें कितें आतां तुमकां बरें देवान दवरलेलें आहा फुडें न्हू तें तुमकां दिश्टी पडचें ना म्हणटा कित्याक तुमी त्या मनशाचेर विश्वास दवरला ताका भोगूंक तुमकां मेळची ना म्हणटा अरण्यांतले कड्ड्यान सोडवणेचे खारीन कड्डे आसता ते कराड ते तसले सड्ड्या सारकी म्हणटा लोक रावतल्याचेर गांवांत तांकां ठिकाण करूंक पडचें ना कित्याक तुमी आतां रावता पळय थंयसर सुद्दां ठिकाण करूंक तुमकां मेळचें ना म्हणटा तुमचे ते कड्डे गळे जाले कराड आतां बारीक पळय तसले कराडान तुमी हे करतल्यार म्हणटा जेतल्यार कित्याक तुमी मनशाचेर विश्वास दवरला म्हणटा आमकां कोणाचेर विश्वास दवर सांगता तो जेजूचेर आनी सर्वेश्वराचेर पातयेवन रावता ती सुभागी सर्वेश्वराचे उतराचेर कोण पातयेवन रावता ती सुभागी म्हणटा तांचो विश्वास सर्वेश्वराचे उदकाचे दरेक लायलेल्या रुखा सारकी ती म्हणटा पळय आनी जी कोण सर्वेश्वराचेर पळय पातयेवन रावता त्या उतराक नियाळ रावता ती म्हणटा ते उदकाचे देगेक लायले झाडां पळयल्या न्हू तुमी रसरस सारकी पानां सारकी पळय ती ताका उदक सोदीत मेळटा म्हणून तशी म्हणटा आमी जातली म्हणटा जेन्ना आमी देवाच्या उतरान विश्वास दवरता पळय तेन्ना आमकां कितें सांगता देव आमकां तेजेर विश्वास दवर सांगता न्हू रुखा सारकी तांकां पाळा उदकान पावीस पावता आनी गरमी पडटा तेन्ना तांकां कसलीच भिरांत ना कित्याक आतां ती खंय रावल्या उदका कडेन रावलेली आसा उदका कडेन आमकां गरमी जायना न्हू तेंची पाळां घोट आसता उदकांत पाळां सारकी आनी ताका गरमी तशी आमकां जेन्ना आमी सर्वेश्वराचेर विश्वास दवरता तेन्ना आमकां गरमी लागची ना कांय लागचें ना म्हणटा न्हू आमी आमकां आतां गरमी लागतली आमकां लागची ना गरमी बिरमी आमची एकदां मावशी न्हू बॉम्बे गेल्ली बॉम्बे मे म्हयन्यान बॉम्बे गेल्ली मे म्हयन्यान बॉम्बे गरमी जाता न्हू आनी आमी तेन्ना ते तो टॉक दिताले तूं रावता ते सुवातेर म्हणटा गरमी ना पावस ना कांयच ना म्हणून ते हांवें टॉक घेताले आनी हेणी म्हणलें मावशे गरमी जाता गे तूंच म्हणल्यार टॉक घेताले गो म्हणून कितें तूं रावता ते सुवातेर गरमी ना येना आनी आतां तूं ती चाललें म्हणल्यार ते हय 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 म्हणून लागले म्हणजे आमी उलोवंक जाय आमकां कितें जाता तें आमकां गरमी जायना जेच्या नांवान आमकां थंडाय आहा जेच्या नांवान आमकां कितें जाय तें उलोवंक सांगलां न्हू मार्क 11:23 म्हणटा न्हू तुमी उलय म्हणटा तुमच्या दोंगरा कडेन आमकां जाय तें उलोवंक जाय
आमी तशें समस्या कडेन उलयता तेन्ना आमचे सगळे प्रॉब्लमूय सॉल्व जाता. आतां पयल्यार न्हू आमी मनशाचेर आमी विश्वास धरता तेन्ना आमकां कितें जाता तें आमी कोणाचेर विश्वास धरूंक जाय. जेजूच्या गायांनी आमी ऑलरेडी बरी जालेली आसा. आमी देवाच्या उतराचेर कळ्ळें न्हू गिफ्ट ऑफ टंगाचें आं म्हणूंक जाय. आतां उलयत राव गिफ्ट ऑफ टंग ते ऑटोमॅटीक अंडरस्टँड जातलें ऑटोमॅटीक समजून येतली. गिफ्ट ऑफ टंग जितलें तूं उलयता न्हू तें ऑटोमॅटीक तुजी जीप आनीक भाशा येतली तुका कळची सुद्दां ना. तूं म्हणटलें हांव इतली नोकूच आसली भास. तूं कोणा कडेन उलयता बापा कडेन उलयताय न्हू त्या बापा कडेन उलोवंक जाय जाल्यार आमी ही गिफ्ट ऑफ टंग उलयत रावंक जाय. कळ्ळें न्हू बापा कडेन आमचे संबंद कितें तो मनशाचे आनी आमी म्हणटा न्हू आमकां आमी कोणी शेजाऱ्यान कितें केलां आनी कितें केलां आमी तेंचे कडेन झगडोंक वचपाचें ना. शेजाऱ्यां कडेन झगडोंक गेल्यार कितें जाता आमकां आमच्या तोंडान तेंची तेन्ना एक जाता आमचो दूस सर्वेसो दुसतलो तीच आपुणूच लजेन पडटली. आयजाया 41:11 पळोवया आमी पळय कितें सांगता तें आमकां 11 आमी म्हणटा न्हू आमी तेंचे कडेन झगडपाचें ना. आमचो पयत आत्मो आहा न्हू तो झगडटलो आनी ती आपुणूच लजेन पडटली म्हणटा. पळय तुका जळटा ती सगळी लजेन बरोवन तकली पोंदा घालतली. तुजे कडेन झगडी मांडूंक सोदता ते धुळीन वेतले आनी नाच जातले. तूं केन्ना जातलें म्हणटा हें तूं जेन्ना शांत रावताय तूं तेजे कडेन झगडोंक वचना तूं तेजे कडेन करूंक वचना. शेजाऱ्या दुखयता सोयऱ्या दुखयता कोण तुजें हें दुखयता तेन्ना तूं कितें कर म्हणटा तो शांत राव म्हणटा. आनी बायबलूय सांगता आमकां एक्सोडस सुटकेचे चॅप्टर एक्सोडस 14:14 आहा तूं शांत राव म्हणटा तुजें दूस हांव दुसतलो म्हणटा. आमी झुजोंक वयता न्हू आमचें दूस जातलें. आमचें दूस कोणी झुजोंक जाय देवान न्हू देवान झुजोंक जाय. तेका तो कितें सांगता तो हांगासर आमकां पळय म्हणटा तुका जळटा ते सगळे लजेन बरोवन तकली पोंदा घालतले. तुजे कडेन झगडी मांडूंक सोदतले ते धुळीन वतले आनी नाश जातले. केन्ना जातले हे तूं जेन्ना शांत रावताय तेन्ना देवाचेर विश्वास धरून रावताय पळय तेन्ना. आमी ना आयजाया 41:11 ते 14:14 म्हणटा तूं शांत राव म्हणटा तुजें झूज म्हणटा हांव दुसतलो म्हणटा. देव सांगता तूं शांत राव तुजें झूज हांव दुसतलो. आमी शांत रावंक जाता जाता देवाच्या उतरार जाल्यार शांत रावंक जाता आमकां. एका तोंडाक जाता न्हू झगडी कशी जाता दोन तोंडांनी न्हू एक तोंड ओगीत रावत जाल्यार तो बडबड वयतलो न्हू. तेका लागून तो तूं शांत रावले न्हू मागीर तो कितें म्हणटा ते लजेन भरतले आनी ते धुळीन वयतले म्हणटा. तेंची लज जातली म्हणटा. केन्ना तूं जेन्ना शांत रावता तेन्ना आमकां देव कितें सांगता आमकां शांतीचो आत्मो दिला न्हू. जेतून स्वर्गार गेला आनी कितें म्हणटा शांती तुमकां म्हणटा न्हू शांती दिला न्हू आमकां. ती शांती आमी घेवंक जाय देवाच्या उतरान. आमकां जायना पूण आमी प्रॅक्टीस करूंक जाय. देव सांगता न्हू आमकां म्हाजें उतर चिवे सुळसुळीत दोनी वाटांनी पादलेले तें उतर घेवंक जाय आमी. आमकां सगळें मेळोंक जाय जाल्यार. आनी फुडें वता तुजे कडेन लढाय करतले तांकां तूं सोडून भोंवतलोय पूण ते तुका सांपडचे ना. तुजे लागीं झूज करतले ते बोगून येतले नाश जातले. पूण कितें म्हणटा तुजे कडेन लढाय करता म्हणटा तांकां तूं सोडून भोंवतले म्हणटा पूण तुका सांपडचे ना. केन्ना कितें जाता पळय जेन्ना कितें जाता आज बुडी आसता ते कितें करता पुलीस सुद्दां सोदूंक येत जाल्यार तुका पुलीस सुद्दां तुका सोदूंक येत जाल्यार ते मेळना पळय थोड्यांक. कित्याक ते देवाचें उतर उलयता. पळय तुमी चडशे हांगा पुलीस बीन धरूंक येत जाल्यार मेळना तांकां. फुड्यानसून पुलीस वता म्हणल्यार तांकां धरूंक शकना. कित्याक तांकां देवाचें आशणें आसता. तसलें मागीर ते सोदूंक सुद्दां तुका ते मेळचें ना म्हणटा तसलें सांपडचें ना म्हणटा. आनी लागीं झूज करतले ते भोगून येतले नाश जातले म्हणटा. हे कित्याक सांगता आमकां तुमकां केन्ना तुमकां हें जालें कितें जालें न्हू जाल्यार तुमी ओगीच रावंक जाय. ते आपुणूच लजेन भरतले. कितें जाल्यार तूं सॉरी म्हटलें न्हू तूं कित्याक म्हाका सॉरी म्हणटाय गो हांवेंच तुका कितें कितें केलां मुगो म्हणटा मागीर तें न्हू
तू म्हाका कित्याक म्हणटा गो सॉरी तशें जावंक जाय आमी पयलीं सॉरी म्हणूंक जाय ना सुद्दां आमची मिस्टेक जाल्यार तेंचे मागीर आपली मिस्टेक आपलोच कळोन येता तेंकां थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस मी आज कितें शिकली देवाच्या उतर आज कितें शिकली देवाचे उतर कितें तरी कळ्ळें कितें तरी गाठीक मारलें हा हय तेणें सांगलेलें न्हू चीट दिल्यार आनी काय जाण आमच्या बाळगून दवरल्यार उतर कसलें उतर ते भायर सरतले फकत डिपेंड ऑन पयत आत्म्याचेर पयत आत्मो कितें सांगता तेंच करपाचें थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस सारका तुका जेजू हाचे दिसापासत वेळा खातीर तुका आर्गायता तर आमकां आयज कितें तरी शिकयलें म्हणून तुका आमी आर्गायता तर सौम्या तुका आर्गायता हांगा आसलेले सगळे भाव भयणां बसत तेंकांय सौम्या तुज्या मोगान बोल्ला आनी तेंकां स्वत उडापे गेला म्हणून तुका आमी आर्गायता तर सौम्या तुका आर्गायता ही सगळीं भाव भयणां आसा तेंकांय तुवें सौम्या जायते उतराची समजणी दिल्या आनी आपल्या गांवांत वचूनय तेंकां देवाचें उतर शिकोवच्याकूय ती कृपा दिल्या म्हणून तुका आमी आर्गायता तशेंच ह्या भावा पासत देवेराचे तेंचे फॅमिली पासत तुका आर्गायता तेंकां ऑलरेडी तुवें तुज्या बेसांवांनी बरी राहाय म्हणून तुका आमी आर्गायता तेंच्या घरानूय तेंची सौम्या तेंचे चेडूं सौम्या तेंच्या चेडवाकूय तुवें बरी डिलिव्हरी दिल्या नॉर्मल हेल्दी आनी तेंकां प्रवादी एक तयार केलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता सौम्या आनी तेंकांय सौम्या सगळे तेंच्या भाव भयणाचेरूय आशिर्वाद घातलाय तुवें ऑलरेडी बतयलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता तर सौम्या हांगा येतले आनी येवपाचें आसा आनी आमचो रिट्रीट आहा इंटरनॅशनल त्या लोकां पासत तुका आर्गायता तेंकां ऑलरेडी तुवें तेंच्या कायद्यान तुवें मोग बतयला आनी तेंकां ऑलरेडी तेंकां स्वतंत्र करता म्हणून तेका कळोन येता म्हणून तुका आमी आर्गायता तर सौम्या फोण्या रिट्रीटा पासत तुका आर्गायता ते रिट्रीट जावपाचो आसा आतांय थंय ऑनलायन रिट्रीट आसा तेंच्याय पासत तुका आर्गायता तेंकां ऑलरेडी तुवें तेंकां सगल्यांक आयकोंक आनी तेंकां बरें बळ दिलाय म्हणून तुका आमी आर्गायता सगल्या पासत ते रांदतल्या कुका पासत तेंच्या पासत तुका आशिर्वादान तेंकां बोल्ला आनी तेंकां आनीक सौम्या बरें बरें जेवण करपाक तुवें तेंकां घटाय बळ दिल्या म्हणून तुका आमी आर्गायता तर सौम्या आनीकूय मागण्याची गरज तेंच्याय पासत सगल्या पासत तुका आर्गायता तेंकां ऑलरेडी तुवें 19 सुटका भावा केल्या तुज्या उतरान म्हणून तुका आमी आर्गायता हें मागणें हाजेर क्रिस्ताच्या नांवान केलां आमेन थँक्यू